लोकसभेच्या प्रचाराक नेट प्रधानमंत्र्या उपरांत आज घर मंत्री अमित शहाची म्हापशात जाहीर सभा। बीजेपी वाल्यांची नेटान तयारी। जिल्लोधिकारी पोलीस सुरक्षा यंत्रणांनी केले इन्स्पेक्शन। आमदारांक तिकेटी लोकसभेच्या परफॉर्मन्साचेर न्ही, विधानसभा वेंचणुके आदले परिस्थितीचेर एंटी इन्कम्बन्सी मातशी, पूण संघटनाच्या बळार उपाय तानावडे उलयलो। इंडिया अलायन्स सरकार सत्तेर येतनाच संविधानाचे 10वें शेड्यूल घटमूट, फुटीर आमदार जातले अपात्र। काँग्रेसीचो पवन खेरा म्हणटा बीजेपीची 10-15 राज्यांतली सरकाराक कोसळटली। रायबरेलीत बीजेपीन दिनेश प्रताप सिंगाक देंवयलो रिंगणात। ब्रिज भूषणाक देंवयलो पुताक तिकेट। अमेठी रायबरेलीत गांधींचे अजून उमेदवार ना, आज उमेदवारीक निमाणो दीस। स्मार्ट सिटीची कामा करताना एक मूर्त्यो मेळप सुरूच। 2 दिसा फाटी मूर्ती मेळिल्ली, तेच सुवातीकडेन आनीक 2 मूर्त्यांचे अवशेष पुराभिलेख खात्यान घेतल्यो ताब्यात। चारशे पार शक्यूच ना, 300 नाते ना, 200चेर पावंक बीजेपीक नाकाशेवट जातलो। शशी थरूर म्हणटा मुख्यमंत्र्यान भविष्यकार बदलचो। थरूराची वेर्णा सभा। लोकसभा वेंचणुकेक गोंयांत खासा व्यवस्था। ग्रीन बूथ 80 जाल्यार पिंक बूथ आसतले 40। दिव्यांगा खातीरूय खासा व्यवस्था। फोंड्या कुर्टी उदकाची पायपलायन गॅस लायनीचे काम करतना फोडली। हजारांनी लिटर उदक पेड्ड्यार। फार्मागुडी वाठारात उदका पुरवणेचेर परिणाम। आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकराची आर्जी आड मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन कागाळ। सोशल मीडियाचेर फटीची माहिती पातळायल्या म्हूण कागाळ। कर्नाटकात जेडीएसचो खासदार प्रज्वल रेवण्णाच्या आड एसआयटीन काढली। वासना कांड केशीत लुकआउट नोटीस। रेवण्णाच्या आड आनीक एके बायलेन केल्या लैंगिक छळाची कागाळ। दिल्लीचो नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेनान बायला आयोगाच्या 223 कर्मचाऱ्यांक काढली। वेंचणूक आयोगान बीआरएसचो मुखेली केसीआराक 48 वरां प्रचाराक घाल्या बंदी। काँग्रेसी आड केल्ली अपमानकारक टिप्पणी। बीजेपी टॅक्स पेयरांचे पैसे पक्षाच्या प्रचारा खातीर वापरता। सरकारान छापिल्ली बुकलेट्स वापरता प्रचार साहित्य म्हूण। काँग्रेसीची वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळ। शहजाद्याक पाकिस्तान भारताचो प्रधानमंत्री करूंक सोदता। पाकिस्तान आनी काँग्रेसीचे संबंध एक्सपोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो काँग्रेसीच्या राहुल गांधीक तोमडो। कर्नाटकात वासना कांड आरोपी जेडीएस खासदार प्रज्वल रेवण्णाचे प्रधानमंत्री मोदीन केला समर्थन। मोदीन माफी मागची। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीची खर टिका। तेलंगण पोलिसांनी काँग्रेस आयटी सेलाच्या 5 जणांक केली अटक। घर मंत्री अमित शहाच्या फेक व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणात केली अटक। आयटी मंत्रालयान झारखंड काँग्रेसीचे सोशल मीडिया खाते केले ब्लॉक। डॉक्टर केल्ल्या घर मंत्री अमित शहाच्या व्हिडिओक लागून आयटी मंत्रालयान केली कारवाय। चीनात महामार्ग कोसळ्ळो। 48 जण सोंपले। उटंगाराच्या पावसान महामार्ग कोसळ्ळो। परकीय द्वेषाक लागून भारत, चीन, रशिया आणि जपानाची आर्थिक वाढ जायना म्हणटा जो बायडन। अमेरिका स्थलांतरितांक येवकार दितात म्हूण खंय आर्थिक वाढ जाता। दुबयत परत उटंगाराचो पावस। फ्लायटींचेर परिणाम। बस येरादारी केल्या सस्पेंड। अबू धाबीक भरले उदक।